जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमचो सोमीन जेजू क्रिस्त जल्मोन 2025 वर्सां जाते आसात. ह्या 2025 वर्सांच्या इस्वेंत सोम्याचो एक सामान्य जुबलेव संभ्रमूंक पवित्र सभा आमकां उलो दिते आसा. आनी ह्या दिशेन 2 वर्सांची तयारी 2023 आनी 26 आनी 2025 वर्स जुबलेवाचें वर्स. बाबा साहेबान दिल्ल्या उल्या प्रमाणे हे 2023 उरलेले दीस आनी फुडले दीस आमी शिकपा खातीर वापरी जाय आनी 2026 वर्स आमी मागण्या खातीर वापरी जाय आनी अशें 2025 वर्स जुबलेवाचें करूंक आमकां साध्य जातलें. आमी कितें शिका जाय? पवित्र सभेन 1960 आनी 5 इस्वेंत अखेर केल्ली वातिकान दुसरी महासभा हिणें दिल्ले 16 दस्तावेजां पैकी 4 प्रमुख दस्तावेजां 4 कॉन्स्टिट्यूशन्स हांचें अध्ययन करी जाय म्हणून पापा साहेबान उलो दिला. आनी पयलें जावन आसा देवस्तुते विशयांतले साक्रोसांक्तुम कंचिलियम भोव पवित्र परिशद आनी दुसरें पवित्र सभे विशयांतले लुमेन जनसीम जनांगाचो उजवाड. तिसरें देवाच्या उगडापणा विशयांतलें देय वेर्बम देवाचें उतर आनी चवथें आधुनीक संवसारांत पवित्र सभा गावदियम एट स्पेस संतोसू आनी बोरवोसो. हे 4 दस्तावेजांचें अध्ययन करच्याक कुमोग जावन 35 ल्हान पुस्तकां तयार करून हे दळूस आमकां दिल्यान. हाचें आमी अध्ययन करी जाय मागण्याच्या स्पिरितान आनी आमी हो तिदोडो संभ्रम आचरण करी जाय. पयलो जावन आमी जेजू क्रिस्ताचो संभ्रम करी जाय टू सेलेब्रेट जीजस. दुसऱ्यान पवित्र सभेचो संभ्रम करी जाय टू सेलेब्रेट द चर्च. तिसऱ्यान आमचो भावार्थाचो संभ्रम करी जाय टू सेलेब्रेट आवर फेथ. आनी ह्या सर्वाक एक नदर म्हणल्यार बरी ताका एक विशय दिला. ताचें नांव आसा द पिलग्रिम्स ऑफ होप. बोरवोसाचे भक्तीक पळयणारी. खंयसर आसा बोरवोसो आसुल्लो जागो? बोरवोसो आसा खंयसर क्रिस्त आसा थंयसर. आमच्या आस्पत्रेच्या बागला भितर, आमच्या निराधारांच्या घरांच्या भितर, आमच्या निराश्राच्या थांबा भितर, आमच्या जैलांच्या बागलां भितर आमी प्रवेश जाता आसतना हे खरेंच पवित्र दरवटे म्हणून आमी लेखया. आनी रोमांतले पवित्र दरवटे उतरचे पयले ह्या दरवट्यांतल्यान भितर सरून हो जुबलेव आचरण करूंक आमकां उलो आसा. तर हे जुबलेवाचें वर्स नोव्हेंबराच्या 26 तारीखेर क्रिस्तरायाच्या फेस्ता दिसा आयतारा आमी उद्घाटन करया. रोमांतावन धाडिल्लो त्या वर्साचो लोगो मंगळूर दिसाच्या सामाजीक संपर्क माध्यमां मार्फत तुमकां धाडून दितले हांव. हाचो बरो उपयोग करून समेस्त आमी सोमयाच्या जल्माचो संतोश आमच्या काळजांत भरून हेरांक तो दिवया. हो जुबलेव सक्तांकी समाधानाचो दादोसकायाचो सुटकेचो अनुभव दिवं दी म्हणून मागया.